परशुराम जयंतीक जो स्टेटमेंट आयिल्लो आसा ताचे आमी सगळेच खंडन करता, आमी कंडेम करता तो ताणें जें भाश्य केलां तें असल्यो गोश्टी आमी गोंयांत टॉलरेट करपाचें ना. आमी पयलींय सांगिल्लें आसा गोंय आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंय हें शांतीप्रिय स्टेट आसा. म्हणजे आमी सगळे शांती हातूंत रावता, हिंदू भाव जावं क्रिस्तांव भाव जावं मुस्लीम भाव जावं हे सगळे इतली वर्सां इन हार्मनी आमी रावता. आनी असले जेन्ना कोणी येता आनी अशें स्टेटमेंट काडून ते एक वातावरण दूशीत करपाचें करता, आमी असले टॉलरेट करपाना. आमी पयलेंय सांगिल्लें आसा आमी सगळे जे हांगा गोंयकार रावतात ते एकामेकाच्या धर्माक रिस्पेक्ट करून रावता. आमी क्रिस्तांवाच्या धर्माक रिस्पेक्ट करता, मुस्लिमाच्या तेय आमच्या हाका करता. आनी अशें बरें हातून आसतना म्हाका दिसता असलो स्टेटमेंट इज टोटली रॉंग. आमी ते कशेंच एक्सेप्ट करना. आनी म्हाका दिसता हांवें आतांच आयकल्या त्या प्रमाणे ते वक्त्याचेर हे पसून जाल्ले, FIR पसून जाल्ले. म्हाका मुद्दम आनी एक क्लॅरिफाय करन दिसता की हो प्रोग्राम आमी ऑर्गनायज करूं नाशिल्लो. आमी थंय हांव मोविन सर जावं हांव जावं संकल्प जावं आमी तिगूय जाण इन्वायटी आशिल्ले. इवन दिपक आशिल्लो हो सगळे आशिल्ले तेन्ना सगळे आमी इन्वायटेड गेस्ट आशिल्ले. सो हें कितें जालें तें अनएक्सपेक्टेडली म्हणजे आमकां पसून शॉक जालो. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता की जशें आमी राविल्ले आसा म्हाका डेफिनेटली कळटा की आमच्या क्रिस्तांव भावाची भावना दुखावल्या. ताच्या खातीर ते म्हाका दिसता हाणें ऑर्गनायझरांनी बसून आनी क्षमा मागिल्ली आसा. बिकॉज हें कोणाक कळत म्हणजे जाणून बुजून हें कोणेच करना, ताणेंय क्षमा मागिल्ली आसा. सो हांव सगळे म्हजे क्रिस्तांव भावा कडेन मागता आमी सगळे तुमचे बरोबर आसा. आनी अशें न्ही की ह्या स्टेटमेंटा खातीर कितें दुखली. हांव तुमकांय रिक्वेस्ट करता की जशें आमी कम्युनल हार्मनीन रावून आयिल्ले आसा तशीच आमी कम्युनल हार्मनी जावची. लॉ आपलो कोर्स घेतलो, ताजेर FIR रजिस्टर जालें अशें आमकां आतांच कळ्ळां. आनी लॉ आपली कोर्स घेतले. आमी जशें पयलीं पसून एकामेका बरोबर मोगान राविल्ले आसात तशेंच आमी रावचे आनी फुडें वचचें.